मायनिंग बंदीचेर PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान TCP मंत्री विजय सरदेसाय आणि सभापती प्रमोद सावंताक बरोबर घेवन सर्वपक्षीय आमदारांचे बसकेत संबोधित केले। सुत्राकडल्यान मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण लिजांची मुजत वाडोवपा विशीं अध्यादेश काडपाचोय विचार चर्चेक आयलो। मायनिंगाच्या ओव्हरऑल परिणामांचेर बसकेत चर्चा जाली। Employment is about 1.5 to 2.2. Direct, indirect. Direct 60,000. But other indirect is about 1.5 to Total 2 lakhs. around 3 lakh plus 1.25. सद्याक सोमारात दिल्ली वचपाचें थारलां। सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्ली वचून पयलीं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्रीय खणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमराक मेळटले। मायनिंग बंदीत राज्याचेर जावपी परिणामांची पुराय म्हायती हें शिष्टमंडळ केंद्राक दितलें। सद्याक बेगीन मायनिंग सुरू करतलो जाल्यार अध्यादेशच तात्पुरतो उपाय म्हूण चर्चा चल्ल्या। आम्ही सांगले जे लॉसेस आमकां जाता ऑन मायनिंग एक्टिविटीज की गोवा इन टर्म्स ऑफ ऑल लेबर ट्रक्स त्यानंतर जो आमकां रॉयल्टी मेळटा ती ह्या विशयान at this stage आमी काय जाता सॉल्युशन सजेस्ट सध्या सॉल्युशन डिस्कस करतना आमचो इश्यू एकूच आसा जे लॉस गोंयांत जाता ते आमी सेंट्रलच्या दोळ्यांत आतां काडल्या त्या हिशोबान आमचे कमीत कमी 3,500 कोटी प्लस लेबर आनी बाकीचे मेळटा 3,500 कोटी एम्प्लॉयमेंट लॉस आम्ही 10 o'clock मिस्टर टीम कडे संध्या 12 o'clock मिस्टर तोमा देन थाने अपॉइंटमेंट नरेंद्र सावंत एमपी साउथ प्रत्येक पार्टी टोटल कितना प्राइम मिनिस्टरान दिला अपॉइंटमेंट आता प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।